फाटले कितलेशेच म्हयने जाले आमचे हांगाचे आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर्स आसा ते सांगत आसा की रस्ते फोडल्या, धुल्ल भरला, ते रस्ते करा, पावसा पयलीं करा, सांगून थकले. पावस पडलो, रस्त्यांची अक्षरशः चाळण जाल्या. हे तुमी जे रस्ते पळयता हो चिखल काल्याचो व्हेन्यू न्ही. ट्युरिजम मिनिस्टरान म्हाका दिसता चिखल कालो जो ते माशेलान व्हरून आर्टिफिशियल चिखल करता तो चिखल कालो हांगा जर केल्लो जाल्यार 1.5 कोटी जे तांणी वापरले ते वाचतले आशिल्ले. अशी परिस्थिती जाल्यार लोक कशे जगता ते कळना. फाटल्या आठवड्यान जेन्ना आमी आसगांवान आयले तेन्ना हे पळयलें आनी वायट दिसता की वर्स देन अ मायनिंग रोड आज परिस्थिती आसागांवची जाल्या. आसागांवची पंचायत ह्या रस्त्यार आसा. एज अ सरपंच आनी पंचायतीनय कांय हाजेर आक्षेप घेवना, हाचें आमकां दूख लागता. हांगाची जी MLA आसा ती लोकांच्या बद्दल बॉब मारत भोंवता, पण आसागांवची परिस्थिती, अंजुनाची परिस्थिती, ज्या शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या रस्त्यांची परिस्थिती कितें जाल्या ती तांकां दिसना काय म्हणून. तीच परिस्थिती कळंगुटी जाल्या. थंयचेय बाय मायकल MLA थंय रस्तो भितर गेला, पण हांगा रस्त्याच्या नांवान कांयच ना. सो आमी ज्या हांगाचे लोकांचे जे विशय आसा ते आज घेवपा खातीर हांगा आयल्या. हे रस्त्यांची परिस्थिती आसा ती दाखोवपा खातीर आयल्या. हे जर रस्ते रिपेर काम सुरू जायना, आमी सांगिल्लें ह्या आठवड्या भितर करतले म्हणून, पूण पावस पडलो ताजे बेनिफीट ऑफ डावट आमी PWDक दिता. पूण ह्या रस्त्यांचें जर काम फुडल्या आठवड्या भितर सुरू जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां वचून दिलायल्या लोबोच्या घरा समोर बसचें पडटलें. कारण ज्यो लोकांच्यो हांगा परिस्थिती जाल्या त्यो पळयत जाल्यार कोणूच हांगा लोकांक वाली ना अशें दिसपाक लागलां. म्हणजे इतले वर्स्ट रोड्स इन गोवा आर नोवेर. जे फूल शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा, एक ट्युरिजम ही जागो आसा, अंजुना वागातोर हांगा लाखांनी ट्युरिस्ट येता. आमचो CM म्हणटा सनबर्न बावडे, तांकां सनबर्न बी करपाक जाय म्हणून. जाल्यार ह्या रस्त्या भितर लोकांक ट्युरिस्टांक हाडून तुमी दाखयता कितें? आज इव्हेंटांचेर लाखांनी कोट्टींनी पयशे हो सरकार खर्च करता, पूण बेजीक जी नेसेसिटी रस्त्यांची आसा ताची डागडुजी करपाक शकना. आमकां समजूंक शकता डामर घालना म्हणून. एटलिस्ट खड्डे पुराय तरी वर्स 1.5 वर्स जाले हे खड्डे फोडून दवरिल्ले हांगा. ही परिस्थिती अशी जाल्या की नाव यू कॅनॉट इवन ड्रायव्ह टू दीस रोड्स. आतां मी पळयता इतलो लोकांक त्रास जाल्लो आसा, लोकांक बेसीक मुवमेंट करपाक मेळना. लोक म्हणटा आसगांव इज द बेवर्ली हिल्स ऑफ गोवा, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्लेसीस ऑफ गोवा, वन ऑफ द मोस्ट एलीट प्लेसीस ऑफ गोवा. हो रोड जो आसा हो एंट्री एंड एक्झिट ऑफ आसगांव एंड एंट्री एंड एक्झिट ऑफ वागातोर अंजुना इज द टुरिजम हब फॉर गोवा, नॉर्थ गोवा. आतां आमी अशें पळयता ट्युरिस्ट सगळे इतले त्रासान आसा सद्या. ट्युरिस्ट जे गोंयांत येता रिव्यू दितात, तुमी मुद्दाम पळोवपाचें. रोड्स इन गोवा हॉरिफिक म्हणटा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू ड्रायव्ह इन गोवा. अशें कित्याक जाता? ट्युरिस्टूच सोड, आमचे जे लोकल्स आसा तांकां डेली मुवमेंटाक कितलो त्रास जाता. बाबा कोणाक स्कुलाक वचूंक जाय, कोणाक कामाक वचूंक जाय, कितले त्रास जाता. हांगा सद्दां सकाळचो यो तूं 8 ते 9 ट्रॅफीक जॅम जाल्लो आसता. ते लोक सगळ्यो आपल्यो गाडयो वाचून वचूंक सोदता. थोडे धाकट्यो लो लायन गाडी तांचे बंपर वता, कितें वता, खूब इश्यूज जाता. अशेंच जशें आमी हांगा इतलो वेळ आशिल्ले, लोक म्हणटा देव बरें करूं, कोणी तरी हो इश्यू काडूंक जाय आशिल्लो, कोणी तरी आमच्या खातीर उलोवंक जाय आशिल्लो. त्याच खातीर आमी आतां हांगा आयिल्ले आसा. हांव हांगासर रावपी आसगांवचो. हें काम स्टार्ट केलां पावसा आदीं. एके सायडीन रस्तो खणलेलो दिसता तुमकां, इलेक्ट्रिसिटी केबल घालपाक 11 kV अंडरग्रावंड केबलींग. दुसरे सायडीन PWD ते पायपलायन घालपाक, इम्प्रूव्ड वॉटर सप्लाय. सद्याक आमकां उदक सारकें मेळत ना, लायट बी सारकी ना. आतां ते करूंक सोदतात, पूण कॉन्ट्रॅक्टराचो कांयच पंचायतीक जावं गांवकारांक कांयच अकावंटेबिलिटी ना. PWDचो कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार सारको लापता आहा. PWDचो पोर्टफोलियो जो हो आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा, पूण म्हाका दिसता तो पब्लीक वर्क्स न्हय, इट शूड बी पुअर वर्क्स डिपार्टमेंट. सारकें दुर्लक्ष जाल्लें आहा PWDच्या कॉन्ट्रॅक्टराची. सारकें ही इज नॉट ट्रेसेबल. ताचो कांयच खबरूच ना ताची. ही आमकां रस्ते दिल्या दोनूय कॉन्ट्रॅक्टरान, PWDच्या कॉन्ट्रॅक्टरान, इलेक्ट्रिसिटीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान. वचून तुमकां दिसता वायफायचो केबलूय उक्तो जाल्लो आहा. सो इट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. फाल्यां शॉक जावंक शकता. इलेक्ट्रीक केबल घालतना सगळा तांच्यांनी कांयच ट्रेस दवरूंक ना. वायफायचो केबल खंयसर आहा, कहो आहा, थोडे कडेन मिक्स केल्यात केबल वायफायचो आनी इलेक्ट्रीक केबलाचो. हांगासर पायपां घाल्यान ती वचीचो तुमकां वयर दिसता. आतां पळयता तुमच्यान थोडे तुमकां शॉर्ट्स दाखयता, पायपां पासून आतां वयर उखल्ल्यान. सो हातूंतल्यान आतां कशें उदक वेतलें? सारकें सगळें करप्शनाचें काम जाल्लें. फकत लोकांची दुर्दशा. ह्या सरकाराक विकसीत भारत ना आनी सगळें दुर्दशेच्या भारतान, दुर्दशेचें गोंय करूंक सोदतात ते. आमी पावसा आदीं धूळ केलो, अक्षरशः सारको घरांनी धुल्लो येतालो.
तांच्यांनी उदक पासून घालूंक ना रस्तो खणटाना माती काडटाना आतां आमी खड्डे खाता हांगासर कितल्यो जाणट्यो लोक गाडयांनी वेतात तांचे हेल्थाचो इश्यू आहा कोणाचे बॅक प्रॉब्लम आहा तांकां कांयच पडलें ना ऑथॉरिटीजांक कितले आमी ग्रामसभेन पासून हो इश्यू काडला तरी आसतना आयचे एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली इनसेन्सिटीव टू द पीपल ऑफ गोवा सारकें इनसेन्सिटीव जाल्लें हा आनी एडमिनिस्ट्रेशन हा खंय दिसत ना कित्याक जण एकलो आपणाक जाय आतां PWDचो पोर्टफोलियो CMा कडेन आसतना कॉन्ट्रॅक्टर ट्रेसेबल ना म्हणजे हाचे कितें हाचो अर्थ तुमी काडात